तुम्ही किती अविश्वास ठराव हाडला? आयज आमी बेत्ती खंडोळा पंचायतीच्या सरपंचाचेर अविश्वास ठराव हाडलेलो आसा. कोण तो? विशांत नायक. कितले जाणांनी? तो 5 जाणां येयल्ले आसा. 5 जाणांनी. 5 जाणांनी हाडलेले. कितले मेंबर? 9 जाणांची पंचायत 5 जाणांनी हाडला. बाकीच्या आमी म्हणून ना. सो रातीत तुमच्या आमदाराक मंत्रिमंडळाच्यान काडलेलो आसा आनी 24 तास पयलींच हो दुसरो झटको अशें कितें जालें? आमकां पंचायतीच्या कामान विश्वासान घेवप ना. आमी लोकां मेरेन 2 टायम येयल्ले आसा. फाटल्या 2 टायमाक हांव सरपंच आसलो. म्हणून आतां लोक विचारता ते कामाच जायना. एक इनकम सर्टिफिकेट 5-5 फावटी पंचायतीन मागचें पडटा. रेजिडेंस सर्टिफिकेट परत घेवचें पडटा. लोकां खातीर आमी हे केल्लो आसा. मतदारसंघाचे आमदार गोविंद गावडे यांका बुधवारा सांजचे मंत्रिमंडळाच्यान काडल्याचे जाहीर जाले आणि त्यानंतर मतदारसंघाच्या पंचायतीच्या सरपंचाक बदलपाची हालचाली सुरू जाली. आयज बेत्ती खंडोळा पंचायतीचे सरपंच विशांत नायक यांचे विरुद्ध 5 पंचांनी अविश्वास ठराव दाखल केल्लो आसा. एकूण 9 पंच सदस्य आशिल्ले ह्या पंचायतीन 5 जाणांनी सायन करून आयज अविश्वास ठराव फोंडेच्या BDO ऑफिसान दिल्लो आसा. तशेंच मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे आनी कांय 2-3 पंचायतीन सध्या सरपंच बदलपाची हालचाली सुरू जाल्ली आसा. ताका लागून येता त्या 2 ते 3 दीस भितर आनी कांय पंचायतीक सरपंच बदलपाची शक्यता व्यक्त केली वता. गोविंद गावडे यांका कालूच मंत्रिमंडळाच्यान काडल्या नंतर राती माशेल भागात मोठ्या प्रमाणात फटाक्याची आतिशबाजी जाली आणि कोणी केली हे अजून पर्यंत कळ्ळें ना. पूण हांगा सध्या राजकीय समीकरणां बदलपाक लागल्या अशी लोक आतां चर्चा मतदारसंघाक करपाक लागल्या. फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी.